But coming to Smriti Irani, we condemn the statement, the allegation. She has defamed the Mahila Congress, she has defamed the ladies of Congress, the Mahilas of Congress. Smriti Irani remark kela that women in Congress, they have to oblige, they oblige to sexual favors just to get a ticket. You tell me, isn't it a derogatory statement? Ek bhai asun. This is the cheapest statement ever made by any lady. And it is shame to Smriti Irani for making such a cheap and derogatory statement. Smriti Irani, 100 फाटी पयले चिंतूंक जाय आशिल्लें स्टेटमेंट करपाचें. तें एक म्हणणें आसा, कामीण जाल्यार खंय मनशाक सगळेंच हळदिवें दिसता, पिवळें दिसता. आनी आमकां दिसता जे बाय स्मृतीक आयज सगळेंच ब्लू दिसपाक लागला. जस्ट टू कम टू लायमलायट कितेंय स्टेटमेंट करपाचें म्हूण कितेंय करपाक जायना. आगो स्मृती तूं एक बायल मनीस, तूं तुजी डिग्निटी पूण सांबाळपाची, मर्यादा सांबाळपाची. तूं हो स्टेटमेंट फक्त काँग्रेस बायलांचेर करूना. बायल म्हणल्यार तुवें दुसऱ्या बायलांक सकयल उडयल्या. काँग्रेसीच्या आरोपांक बीजेपीच्या बायला, युवा आणि संबंधित समाजातल्या फुडाऱ्यांनी जापो दिवच्यो म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान कार्यकारिणीचे बसकेत आवाज चढयल्या उपरांत आता एक एकलो उलोवंक लागला. शुक्रारा बीजेपीचे महिला मोर्चान काँग्रेसीक जाप दिली ती ही. तुम्ही कोणे तरी पळयल्ले आसात की भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला शॉर्ट्स घालून शाखेर वता काय म्हणून. शॉर्ट्स घालून शाखेर वता आपणे काय पळोवंक ना हो तेजो आसा, तुमी पळयला. पूण हेचो अर्थ जे कितें राहुल गांधीन म्हटलेलें हेचेर पांघरूण घालपाचें. आमकां खबर आसात की राहुल गांधी आपल्याक जाय ते उलयता आनी हेचेर पांघरूण घालपाक तेंचे जे बाकीचे नेते आसता हे सदींच फुडें सरता. आनी राहुल गांधीन जे कितें म्हटलें देशाच्या महिला खातीर, प्रामुख्यान आमच्यो ज्यो भारतीय जनता पार्टीच्यो महिला आसात, स्वयंसेविका आसात, हेंच्या विशयी जे कितें म्हटलें हेचेर पांघरूण घालपा खातीर आयज ही आमची प्रतिमा कुतिनो आमच्या जे मंत्री आसात आनी आमची जी नेती आसा तिचेर आरोप करता, हेचो आमी निशेध करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.